प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची दुसरी चीट 13 ते 22 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें वाचता की जेजू देव मंदिरांत वेता आनी जेन्ना तो देव मंदिरांत वेता आनी थंयसर पावता थंयसर पळयता की लोक थंयसर सुकण्यांक विकतात, बैल विकतात आनी देव मंदिर एके भाशेन जे बाजार कहो करतात. कित्याक बाजारांत लोक वस्तू विकता आनी देव मंदिर जावन आसा एक जागो थंयसर लोक येता आनी मागणे करता. एक पवित्र जागो तो. आनी जेन्ना जेजू थंयसर पळयता की हें सगळें घडटा म्हणून तो म्हणटा हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करी नाकात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें जेजूचें उतर सोडाई वळीन आयकता तो कितें म्हणटा हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करी नाकात. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी आमचीच कूड एका बाजाराच्या लोकां भाशेन केल्या. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर जाता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी फकत आमचें क्रिस्तांव जिवीत फकत आमचें मन बदलपाक देवाच्या उतरा वरवीं. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. भाव भयणीनो, आतां देव एका जाग्यार ना, देव आमचे भितर रावता. जेन्ना आमी चलता देव आमचे बरी चलता, जेन्ना आमी खाता देव आमची बरी खाता, जेन्ना आमी न्हिदता देव आमची बरी न्हिदता. आनी भाव भयणीनो, आमी खंयसरूय वचों जेजून सांगलां हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच तुमकां एकसुरो सोडचो ना, कित्याक हांव तुमचे बरें आसा, तुमचे भितर रावलां. पूण कितले पाटी आमी हें विसरता. आमी विसरता की खरेंच जेजून सांगलां ही उतरां आनी तो खरेंच आपल्या उतराक तो खरो रावता. जेन्ना ताणें सांगलां आमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच आमचे सय पयस वेचो ना. पवित्र आत्म्या उदेशी आमची कूड जाता देवाची पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां हें आमचें मन जें आसा. कितले पाटी आमी हाचें आयकता ताचें आयकता, न्यूजपेपराचेर आयकता, टीव्हीचेर आयकता, कितल्या हाच्या लोकांचें आयकोची खबरो आयकोन आमचें मन पिड्यार करून आमी भिरांतीन बसता घरा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचें मन त्या उतराचेर धरून आमचें मन आमी बदलता देवाच्या उतरा वरवीं आनी त्या देवाचें उतर आमच्या उतर आमच्या भितर आसोन आमचीं उतरां देवाचीं उतरां सुट्टा, आमच्यो कोरण्यो देवाच्यो कोरण्यो सुट्टा जातात. तेन्ना खरेंच आमी आमची कूड हें मंदीर जें आसा हें आमी आमचें देवाचें मंदीर म्हणून आमी तें दिसपट्टें जिवीत आमी जियेता. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी सजमता की आमी इगर्जेन वचोंक जाय, थंयसर डेकोरेशन करूंक जाय, बालून करूंक जाय, थंयसर तांकां पेंट मारूंक जाय. आमी आमच्या कुडीक पेंट मारूंक जाय जाल्यार आमचें मन बदलूंक जाय. खरेंच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता हो प्रश्न जेजू आमकां विचारता. हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपारा भाशेन घर करी नाकात. हें घर कितें म्हणटा जेजू आमची कूड म्हणटा, आमचें मन म्हणटा, सगळें जें कुसलेलें आसा आमच्या जिवितान, आमची मन, आमची चिंतना, आमची वायट चिंतना, आमच्यो वायट कोरण्यो ह्यो कोरण्यो आमी करूंक येता जाल्यार, आमच्या तोंडांतलें उतरां वायट सुट्टा जाल्यार गरज आमकां आमच्या मनांतलें सगळें बरें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चिंतपाक. जेन्ना आमची चिंतना देवाच्या उतरा
प्रमाणे जातात तेन्ना आमची उतरांय दुसरी जातात, देवाची उतरां जातात, आमच्यो कोरण्यो देवाच्यो जातात. आमी मोगान चलता, आमी मोगान देवाचो मोग करून ताचे उतर पाळून आमी आमच्या पेल्याक आमी मोग करूंक पावता. आयज एक खेरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, आमची कूड, आमचें मन, आमचीं उतरां, आमच्यो कोन्यो जेजू सारक्यो करूंक आमी आयज वावरुया देवाच्या उतरा प्रमाणे. हें मन आमचें देवाच्या उतराचेर धरून आमच्यो सगल्यो कोन्यो, आमची सगळीं उतरां आमी आयज देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक आयज आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.